My dear friend, Deputy Speaker of the Assembly, Chairman of NGPDA, and beloved MLA of Kalyan Constituency. The advanced people state, I wish all of you guys happy birthday to you, your family, your wife, your children, and Michael, I know you're young, dynamic, you're very ambitious. And only I can say, may your dreams come true. And keep doing your good work, as you always been doing. And my colleagues, let's work together and take the party forward. Thank you very much. वाढीसाठी बोलणी दितात कुशाल नायक नागवालाची माय जी आसा ती आपल्या पुताच्या वॉटर चोपा खातीर आमचे भितर सहभागी जायला आसा मायकलाची घटकांनी आमी भितर सहभागी जाल्ले आसा मग मायकल गेली फाटली वर्सां 5 ते 10 वर्सां पयलो स्टुडंट जाता वेगळ्या पोजिशनाचेर न्ही फक्त कलंगूटचीच म्हाका दिसता की गोंयची सेवा केल्ली आसा आम्ही जेन्ना केन्ना शिरोडेच्यान आयकताले बाबा मायकलान अशें उरलें मायकलान कशें उरलें आमकां दिसतालें की बाबा मायकल रफ टफ म्हणून पूण मायकल हो गोंयचे इश्यूज घेवन गोंयच्या पॉलिटिक्सान तो वावुरता आनी त्या बद्दल ताका पोरी दिता आयच्या दिसाक आमचे भितर मुख्यमंत्री सहभागी जाल्ले आसात माननीय आमचे इंडस्ट्री मिनिस्टर सहभागी जाल्ले आसात आनी सगळे माननीय आमदार आनी ओपोजिशन लीडर बाबा कवळेकर देवस्थानाची तुका हेज्याची बरी गिरेस्तकाय कामाची मनाची आणि मायेची मेळोन अशें मागता मी देवाचें सुपयता बर्थडे 42 years बर्थडे बॉय बाब मायकल ताची भुरगीं घराला आवय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दुसरे मिनिस्टर आमदार चोराचे अपुरबायचे प्रोफेशन दिल्ले मोगाचे बाबणांदू आणि मिडिया बाबन सांगला त्या प्रमाणे बाबन हो लोक पयले पाट पयली दिसता हांव एवरी इयर येता तेगे बर्थडे सदां आसत हांव सदां आसत हांवें बर्थडे आनी बर्थडे ह्या भाशेन लोक आसत तेगेलो तो लोक आनी उणी जाले तो पयले पाटी दिसता हांव मागता आतां जावय नासूर आसा पतीन आसा घोव आसा पूण So what काम करता लोकां पासून काम कंटिन्यू करता I would like to wish Honorable MLA of Kalalur and Deputy Speaker of Royal Legislative Assembly a very happy birthday. He is been the star for the last 7 years in Kalalur and is shining all over Goa. I wish him all the best and a bright future forward. खंयच ताका कुशलतायेचो दीस बरो आमच्या देवान ताजेर जायती येसां घालची आनी ताजें चिंतनां आसा आपणाक एक सामकी लायफ देंवची म्हणून मिनिस्टर आसा ताका तुमच्या मेळचो म्हूण मागता आनी देवान ताजेर आशिर्वाद घालचो आनी सगळ्यांची मनां आमकांय विचार बरी येवची म्हूण मागता मायकल हो आमचो बीजेपी आमचा अंतीक आमी आज बीजेपी बरोबर आहात पूण बीजेपी ओपोज करताले तेन्ना मायकल वचून चड लागीं आहा म्हाका तरी तो चड लागीं आनी मायकलाक तशें एक करेज आसा लोकांचे इश्यूज घेवपाक आनी लोकांचो पल्स कितें आहा तो कळपाक जेन्ना मायनॉरिटी कम्युनिटी बीजेपी आज पसून आयना तेन्ना मायकल बीजेपींतल्यान जिल्हा परिशदान आयिल्लो आनी तसो काम करून वयर सरलो आनी वयर सरून तो आमचे बरोबर आहा आनी आमी हांगा दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहा हांव उपमुख्यमंत्री आहा सगळ्या आमचे सगळ्यांचे आजचे दीन येवन गेले आतां
मायकलाचे बी 800 दीन येवपाक जाय आनी मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें आहा की ते येवपाक आमी सगळे हातपाल लायतले. तो आमचो सरकाराचो एक बरो घटक आनी इम्पॉर्टंट घटक. हे नात्यान ताजे 800 दीन बेगीनच्या बेगीन येवपाक आमी जे करूंक जाय ते बेगीनच्या बेगीन करतले. आनी ते करतना मायकलांचे बरो रावन आमी गोंय फॉरवर्ड व्हरपाक पावतले अशें आमचे विचार आहा. मायकल आमचे बरोबर आसतलो जावन खात्री आहा. आनीक जें कितें गोंयांत जाता तातूंत एक पॉझिटीव एक मनस्थिती एक पॉझिटीव मेंटॅलिटी इश्यूज पळोवप आनी इश्यूज सॉल्व करप हे मायकलाची एक प्राधान्य आहा. म्हणजे स्ट्रॉंग पॉयंट आनी तो ताका खूब फुडें व्हरूंक शकता. आनी तो आमच्या सगळ्या बरोबर फुडें वतलो. केन्ना केन्ना मायकल मातसो टाट करून उलयता. कोणाची कातर भाजी बी करता तो. आमी पयलीं करताले केन्ना केन्ना ताकाय फ्रस्ट्रेशन येता आसतलें चूक ना तोय 43 आमी मातशे चड जाणटे आहा बरोबर. सो केन्ना केन्ना करता तो. पूण हें सगळें आतां बरें राखून धरून हो सरकार फुडें वचपाक जाय. हो सरकार एक प्रोएक्टीव सर्वसामान्य गोंयकाराचो सरकार आनी हे सरकारान मायकल एक सारको म्हत्वाचो घटक आनी तो सगळ्यांक आमकां बरोबर रावन आमी फुडें वतले आनी ताकाय फुडें व्हरतले. मायकल ताजी फॅमिली ताजी माय हांगासर आसात. त्याच बरोबर आमचे मदीं आसात आमच्या अपोजिशन लिडर बाबू कवळेकर, आमचे सगळे मिनिस्टर्स हांगासर आसात, आमदार आसात आनी बाकी सगळे मायकलाचे बरे मागणे चिंततात. उदर जाण प्रत्येक जाण मायकला खातीर वेगवेगळ्यो गजाली सांगता, वेगवेगळ्यो गजाली मागता. एक 2च गजालीचेर हांव मुद्दाम उलयतलो. मायकल आनी हांव वेरी क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम द 2012 टू टील डेट. मायकल खंयचोय जरी इश्यू आशिल्लो कितेंय जरी आशिल्लो ताका कितें उलोवपाचें जरी आशिल्लें वांकडें उलोवपाचें आशिल्लें जाल्यार ही शेअर वीथ मी ऑलवेज. जे 12तल्यान आमी 17 पर्यंत तरी म्हणजे सरकाराक आसून सुद्दां कितेंय उलोवपाचें आसत जाल्यार तो म्हाजे कडेन शेअर करतालो, मागीर उलयतालो. आजुनूय बी मायकल प्रत्येक गोश्ट जी आसा ऑलवेज आमचो उपमुख्यमंत्री बाबू विजय सरदेसायांक पावला. सगळ्यांनी नगरा म्हणजे ताळयो मारून ताजें स्वागत करता. मायकला कडेन कॅपेसिटी आसा, मायकला कडेन एबिलिटी आसा. नॉट ओन्ली फक्त आमी म्हणटा की कलंगूट पुरतेंच काम करपा खातीर न्ही, तर ताणें मनान हाडलें जाल्यार तो आजुनूय बी मोठें काम गोंया खातीर करूंक शकता. ऑफकोर्स तो आतांय करता. वेगवेगळे इश्यूज जे फक्त आपल्या मतदारसंघातले न्ही तर पुराय गोंयांतले इश्यूज जे आसा हे घेवन तो आमच्या सरकाराच्या मुखार मांडटा. ते इश्यूज सोडोवपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर हांव म्हणटा की आजुनूय बी जे खरें आज उपसभापती आसा डेफिनेटली ताका मोठें पद मेळपाक जाय म्हाजी इच्छा आसा. आनी एखाद्या काळात डेफिनेटली हांवूय सांगता की ताका तो मेळपाक जाय आनी डेफिनेटली मेळटलें. थोडीशी वाट जी आसा ती मायकलाक पळोवपाक जाय. थोडोसो आमी ताका म्हणटा पेशन्स जी आसा आनी ऑफकोर्स ताणें पेशन्स दवरल्या त्या ती सब्र का फल मीठा होता है त्या पद्दतीन डेफिनेटली आमी मायकला खातीर कारण ऑलवेज मायकलान बरो रोल जो आसा सुगोलीत प्ले केला. आमी ना म्हणना एट अ टायम ऑफ भाई असो आज भाई आमच्यात ना. प्रत्येक फावटी जर भाई आशिल्लो जाल्यार ही स्पीच कदाचित भाईच करता आशिल्लो. आमचें टेन्शन येना दिलें. आज भाई ना कदाचित थोडें टेन्शन म्हाजेर आयलां कितें उलोवप आनी कितें ना तें. बट कळंगूटच्या सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता मायकल ह्या सरकाराचो म्हत्वाचो घटक आसा आनी तो हाज्याय फुडें आनीकूय चड म्हत्वाचो घटक जातलो. हांव चड कांय सांगना तुमकां. सगळ्या जाणांचो मोग सगळ्या जाणांचो प्रेम हो मायकला खातीर आसा. तो आनीकूय बी असोच उरचो हें देवा लागीं मागता. बर्थडे बॉय आमचो डेप्युटी स्पीकर श्री मायकल लोबो हाच्या जन्माच्या दिसा हांव तांकां पयलीं आवडटा आनी त्याच बरोबर तांच्या फॅमिलीचे सगळ्यांचे देवाकडे मागता मागणी करता आनी तांकां बरे आशिर्वाद दिवचो. कारण तुमच्या सगळ्यां खातीर आयज हो वावरपाचो ह्या गांवचो तुमच्या सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो असो एक
MLA एक डेप्युटी स्पीकर आयज आमच्या सगळ्यांच्या मदलें तुमी सगळ्यांक घेवन बरोबर वचपाचो सदांच तेजे कडेन रावचें ही तुमच्या सगळ्यांची मागणी करता आनी असोच ताका तरेन तुमी फुडें तेजें नांव काडपाचो प्रयत्न करता. मायकल लोबो आमची कलीग डेप्युटी स्पीकर ताची माय ताची फॅमिली घरकान्न सरपंच CM आमचे आसा सगळे आरामदार आमचे आनी तुमी हांगा गेलेले. मायकल तो वाडदिवसाक उलोवपाक उलयता तांच्याक मायकल हो मास लिडर म्हणटा असो आनी ज्या पद्दतीन आतांच आमी सतत बसता आसता बसून डिस्कस करता आसतना तुमी म्हणलें की ह्या वर्साक आपूण तशें एज्युकेशन वर्साक घरघरांत धाडली ना तरी खूब क्रावड पळय ताका मायकलाचो मोग आनी मायकल म्हणटा सदीस सगळ्या भितर आसपी सगळ्यांक घेवन वचपी सगळ्यांक एकवरान दवरपी एकवटान दवरपी असो लिडर आमचो सगळ्यांक कसल्याय विशयाचेर उलोवपी बेधडक कुणाचेर उलोवपी फाटीं पळयत आसतना आनी खरेंच बऱ्या विचाराचो आमकां आमच्या सगळ्यांच्या वतीन उदय शाळे कलिलेच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन हांव ताका वाडदिवसाचो शुभेच्छा दिता आनी गेल्या अनेक वर्सां न सुद्दां विदावट फेल हांव येताच हेजे फुडें सुद्दां अशेंच उलोवपाक आमकां संदी मेळटली आनी ताका देवान बरें आरोग्य दिवचें बरें फॅमिली आरोग्य दिवचें. लोगो डायनामिक लीडर MLA डेप्युटी स्पीकर आणि डायनामिक बिझनेसमॅन जो आयज वाडदिवस त्या ओकेजनाक ताची माय आसा ताची बायल आसा ताची भुरगीं हांगा ऑनरेबल CM आमचे ऑपोजिशन लिडर ताचे MLA ताका एक गोश्ट पळोवन दिसता की बाबा ताका ऑपोजिशन म्हणा म्हणजे दोन्ही सायडीच्या लोकांक MLA तरेने अवेलेबल आसात. तुम्ही सगळे हांगा मुद्दाम इतले व्हडलो क्रावड ताका प्रेम दाखोवपाक आयल्या. ताणें जे डेव्हलपमेंट केला तो जो गोंयचे इश्यूज काडटा हे एक डायनामीक लिडराचें काम आसा आनी फुडें सुद्दां तो अशेंच काम करतलो आनी आतां सुरेश बाबान अशें म्हळां तो फुडें आनी वयर सरतलो अशें हांव मागून auspicious occasion, I would like to, in the presence of our Chief Minister, Dynamic Chief Minister Dr. Pramod Sawant, I would like to wish my very good friend Michael Lobo all the very best, Mrs. Lobo, and I would like to also, in presence of all of you, I was actually telling my driver outside, looking at the love that people have got for you. I can only tell you, just have faith in God. You got a very big in Goa, fortune to have a nice young dynamic Chief Minister, have faith in him, and just like all of us want, I'm sure all your dreams will be fulfilled. And Michael, I just want to tell you in your constituency, that there are very few people like you who talk from the heart. You're one of the unique people, and I'm sure your ambition in life and your destination where you want to reach will be achieved. Just have faith in God and have faith in our future. आज आमचो आवडतो गोंयचो मतदारसंघाचो आवडतो नेतो आनी गोंयचो नेतो आमदार मायकल बाबाचो आज वाडदिवस. देवा कडेन मागता की जिवेत शरदशतम आमकां मायकल बाबा 100 वर्सां ताच्या असो आवडतो नेतो उगवतो सूर्य हो उगवतो सूर्य म्हणजे आमचो मायकल बाब. ताच्या चेहऱ्यार जे तेज आहा ते भयंकर तेज आहा. आपल्या मतदारसंघात डेव्हलप केला. आता फुडें डेव्हलप तर गोंयभर करतलोच तातूंत कांयच ना. म्हाज्या कुशीक मुख्यमंत्री साहेब आहा. एकूच तांकां विनंती देवा कडेन मागता की तांकां एक खंयचे तरी मंत्रीपद आज तुमी घोशणा करपाक जाय. फक्त आश्वासना कितें तेकर आमचो मायकल बाब हे राजकारणान हाडपाक सगळें मुगावर हाडपाक हो मायकल बाब हाका लागून सगळें जाल्लें आहा. हांव राजकारण उलयना पण मन की बात उलयता. गोंयांत जर अक्षेती मेळोवपाक जाय जाल्यार मंत्रीपद आमच्या मायकल बाबाक दिवपाक जाय. आमची सगळ्यांची मन की बात तेन्ना आनी चड उलयना की अशें देवा कडेन मागता हाच्या हातान आमच्या मायकल बाबाच्या हातान अशी चडांत चड सभा करून आमकां एकूच आदार आहा म्हणटा तो गोंयकारांक पुरी समाजो. आज ताणें आमच्या समुद्र किनाराचो स्वच्छता बद्दल चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, टॉयलेट
आनी सगळ्यान व्हडलें म्हणजे आमकां गोंयकारांक भेटसोता म्हणटा ती गार्बेज. दूरदर्शी नेता कित्याक म्हणला हांवें, ताणें वचून परदेशाक वचून प्लांट लावन सालिगांव आनी असले 4 प्लांटाची गरज आसा. सगळ्यांक व्हडली आमकां समस्या म्हणजे गार्बेजीची. आज कितलो म्हण आमी सालिगांव पत्र घेतलो लोकांचो. आज सोड्याची समस्या जाल्ली आहा तेन्ना मुख्यमंत्री साहेबा कडेन मागता की हाचे फुडें की आमचे जे प्लांट आहा ते बेगीन हाडचे आनी लोकांची सेवा बरे भाशेन करची. सगळ्यांक देव बरें करूं, मायकल बाबाक देव बरें करूं. आयज खऱ्यांनीच चड कशी पडली म्हाका की आमी एक्सपेक्ट करूंक ना की येदो व्हडलो क्रावड येतलो म्हणून. ह्या फावटी आमी म्हणलें धाकटुलोच बड्डे करुया, नाजाल्यार आमची स्टेज ते वाटेन आसताली आनी आख्या एमरल्ड लॉन्सान वी यूज्ड टू पुट अ शेड. Their side we decided to have a small birthday, but looking at the overwhelming response, I am very happy to see that all my well wishers, all my constituency friends, my voters, everybody is present over here, and top of that all my our colleagues from the assembly, including the chief minister, they are all present over here. कांयच म्हणना, खाली देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक की तुमी म्हाजो स्ट्रेंथ, यू आर माय स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ युअर स्ट्रेंथ आय एम वर्किंग एवरी डे. स्वता जे काम करता हांव सकाळीं उठोन ते सांज मेरेन आय वर्क एज यू हॅव गिवन मी द स्ट्रेंथ, एंड I look forward that this strength of yours continue. And one assurance I want to give to the people of God, that I will work for you till my last breath. म्हणजे आम्ही असोसोर या संवसारान I will work for the people of Goa. And it's not only that we are elected representatives, each and every person has a role to play in this world. God has sent us for a purpose, and I feel that we have to do something for the society, something for others. And I am here to do whatever I can do for others, for everyone, whoever is in need. I am ready to strengthen the hands of our Chief Minister and all his cabinet colleagues, all his MLAs, including the opposition of the leader Inaha, Babu Kavlekar. I want to thank him. Every year he comes, about Churchill Alamo, every year he comes to help the people. This is why people have elected us, and people expect us that we have to work for them. And I want to thank once again to all my friends, colleagues, my constituency people, and also all those people who have even not voted for me, because they are from my constituency, they are my people. And I want to thank them that all of you have shown faith on me. Sometimes we have to take little harsh decisions also. केन्ना केन्ना अशें जाता की लोकांक पळोवन अशें डिसिजन घेवचें पडटा, केन्ना 4 लोक बेजार जाता, केन्ना 15 लोक बेजार जाता, केन्ना 100 लोक बेजार जाता. But sometimes we have to take that decision, and I want to say a sorry also today to all those people who have got hurt. थोडे जाण बेजार जाल्ले आहा, तांकां सॉरी म्हणटा. केन्ना केन्ना आमची ड्युटी करतना केन्ना केन्ना थोडे लोक हर्ट जाता. पण I will make sure that if we have done some mistake, I will correct it. हांव ती करेक्ट करतलो, and I will see that no injustice is being done to the people of my constituency, the people of Goa.